गोंयांत दिसान दीस गुन्यांव खूब प्रमाणात वाडपाक लागला। ह्या वाडट्या गुन्यांवाची वळेरी पळयत जाल्यार सामान्य लोकांक रातचे मेकळेपणान घरा भायर सरप कठीण जाता। मेळत थंय गुंडागिरी, झगडी, खून सारकिल्ले प्रकार वाडला। अशेच तरेचो गुन्यांव काल राती उसरा आसगांव हांगा घडलो। नमस्कार, हांव विष्णू नार्वेकर आनी तुमी पळयतात माय गोवा नेटवर्क। आसगांवचे टॅक्सी चालक 38 वर्साचे स्वप्नील वाघुले हांचेर उमेश साट्टे आनी सागर देवर हांच्यांनी घातक हल्लो केलो। अंजुना पुलिसांनी दोगां आड FIR नोंद केला। पळोवया पुराय बातमी। माझे नाव स्वप्नील दिलीप वाघुले, हांव आसगांवां रावता। कितें जालें एग्जॅक्ट काल? काल म्हणजे हे एक म्हाका 1:45 रातचो उमेश साठे हेणी कॉल केलो रातचो। सो हांवें तो कॉल रिसीव केलो आनी तो म्हणलो आपूण तुज्या गेटी कडेन येयला, मातसो भायर येता का म्हणून। हांवें म्हटलें विचारलें कित्याक म्हणून, ना मातसो यो म्हणलो। या कितक्याची गजाल ही? 1:45 भायर यो म्हणून। सो हांव उठलो आनी म्हाका दिसलें काय कितें तरी इमर्जन्सी आसतलें। एज हांवूय टॅक्सी ड्रायव्हर, म्हाज्या गाडयो केन्ना रातच्यो कितें इमर्जन्सी आसता, म्हाकाय तेका दिसलें अशें कितें तरी रातची इमर्जन्सी आसतलें। सो हांव उठलो आनी भायर येयलो। ते भायर गेटी कडेन पळयता जाल्यार ते रावलेले थंयसर आसलो उमेश आनी सागर, हे दोग जाण उबे आसले। म्हाका तेणी पयलें थंय उमेशान फुडें येयलो आनी म्हाका एक पयलीं थापड मारले काडून। सो म्हाका पयलीं सांगूंक ना कितें जालां तें कांयच उलोवंक ना। येयलो तो पयलीं थापड मारले। ते पळोवन सागर येयलो सायडीकसून, तेणी म्हाका हे फाटल्यान घट धरले आनी उमेश मारीत रावलो आनी सागरान धरून म्हाका सकयल आडवो उडयलो जमनीचेर। ते हे आडवो उडयलो आनी उमेश म्हाज्या असो छातीर बसून मारूंक लागलो। इतक्यान हांवें पप्पा पप्पा म्हणून उलो केलो हेल्पाक लागून। सो ते हें आयकून पप्पा येयलो भायर येयलो आनी ते उमेशाक आनी तांकां मातशें म्हाज्या हेजे कडले सायडीक केले। सो हांवें तेंचे कडेन सुटका करून मातसो फुडें येयलो आनी बायलेक उलो केलो। सो मागीर येयली आनी बायल म्हाजी येयली त्या स्पॉटार हांगासर सकयल येयली गेटी कडेन हें मारता पळोवन। आतां म्हाका तेंच्यांनी म्हाका सांडून आतां पप्पाक हें करूंक लागलो, म्हणजे ते आनी आंगार येताले म्हाज्या भितून। सो तो तांकां हें करतालो, ताका मारूं नाका म्हणून। तो पप्पाक हें करता म्हणून हांव फुडें गेलो आनी आतां पप्पाक सोडोवपाक। तितक्यान तेंच्यांनी परत म्हाका मारपाक चालू केलें, म्हाजे आंगार येवंक लागले परत। सो म्हाज्या आंगार येता म्हणून बायलूय मदीं येयली सोडोवपाक, तिकाय धक्का हें केलो तेंच्यांनी आनी फाटसून हाडून कितें रॉड मारले आनी पळय। बट आदली बीन तुमची कितें झगडी आशिल्ली? तशें कांय हें नासलें आमचें, केन्ना अशें जावंक ना झगडी बी अशें कितें। तुमकां आतां इंजरी कितें जाल्या? आतां म्हाका हे पळय दोळ्याचे हाला फाटल्यान टाके पडल्यान आनी पांयाक हे आहा आनी सो तो छाती बी बसलेलो म्हटल्यार फूल पेन आहा हांगासर। पोलिसांनी अरेस्ट केला? सो काल अरेस्ट केला तांकां पुलिसांनी। म्हाका अशें मागीर आतां कळोन येयलें की हे खंयसर तरी बारान बसलेले पिवोवपाक थंय आनी 5-6 जाण आसले तेंच्या वांगडा। थंय कितें तरी म्हाजो टॉपीक येयला आनी त्या टॉपिकाचेर ते हांगा फुडें सरल्यात। सो येताना ते दोगूच येयला मात आनी अटॅक केलो म्हणजे। सागराची सरनेम कितें? सागर देवर। खंय सरले ते? तो अंजुनाची वारीन रावता। आनी तुमी तुमचो टॅक्सी वेवसाय खंय चालू आसा? आमचो हेचो कलांगूट ह्या लोकल जशे फोनाचे भाडी येता, लॉंग टूर अशें चालू आमचें। आनी तो सागर म्हणटा तो पयलीं म्हाजे कडेन ड्रायव्हर आसलो गाडयेचेर। सो तो ड्रायव्हर म्हणजे एक पर डेच्या हेचेर ताका हांव धाडटालो गाडये, इतकें तें। आदली कितें एनिमिटी आसली सागरा कडेन? ना, कांय हें नासलें। म्हजें नांव अक्षरा स्वप्नील वाघुले। रातची 2:00 न्हू एका फोन येयलो एका 2:00 सुमार आनी म्हाका म्हणलो सकयल उमेश येयला, आपल्याक आफयता। हांवें म्हणलें कित्याक आफयता तेका पयलीं विचार म्हटलें। तर ना म्हणलो, तेणी विचारलें का कित्याक काय म्हणून। तर मातसो यो म्हणून आलो, कामां कितें उलोवंक जाय तुजे कडेन, आपूण तुमच्या घरा भायर गेटी कडेन या म्हणून हो गेलो सकयल गेलो। ते मागीर कितें जालें, हांव भितरूच आहा न्हू, हांव आनी तेचो फ्रेंड न्हू, कितें तरी म्हटलें काम गाडी ब्रेकडावन जाल्या कितें एमर्जन्सी आहा म्हणून येयला समजलें म्हणून गेलो। पयलीं वयता जाल्यार रोखडो 2 मिनटांनी म्हाका आफोवपाक येयलो, उलो मारूंक लागलो की ते आपल्याचे अटॅक करता म्हणून। हांव जर सकयल येता पळयता जाल्यार पप्पा ताका आडयतालो, एका तो मारतालो परत। हो सकयल गेलो, पप्पाक काडूंक गेलो दिसता, तेन्ना एका परत मारपाक लागले। मागीर पप्पाक काडपाक गेलो तेन्ना पप्पाक हेंच्यांनी दुखलून उडयलो। मागीर तेका एका परत मारता म्हणून हांवूय गेलें सकयल धांवून, जाल्यार म्हाका दुखलून उडयलें तेंच्यांनी एक। मागीर तेच्या तकलेर कितें तरी मारलें, गाडींतलें काडलें, रॉडूच कसो दिसता म्हाका, तो रॉडूच आसता, तकलेर मारलें आनी धांवलें। गाडी स्टार्ट मारली, हांवें मागीर पुलिसाक फोन मारलो आनी पुलीस येवन मागीर फुडली हे केलें, एम्बुलन्स येयली 108, मागीर हितून येयली ट्रिटमेंटाक बी। ती आतां ती आमी राती सोदता, खंयच आमकां गावना। ती चेनूय तेजी गायब आसा गळ्यांतली। म्हाका दिसता कितें तेंच्यांनीच बी काडल्या आसतली। हो सगळो इन्सिडंट खंय जालो एक्झॅक्ट? आमचे गेटी भितर। म्हाजी मागणी इतली आहा की पळय अशें रातचे येवन बी अशें अटॅक करता, हे सारकें न्हू।
कित्याक सेफ्टी कांयच ना पळय आतां अशी डायरेक्ट घरान आतां घेवन घरानूच जालें न्ही गेटी बिटी डायरेक्ट प्रॉपर्टीर आतां तेच जाग्यार जाय ताका कितें जाल्लें मर्डर जाल्लो कितें जाल्लो हांव कोणा कडेन पळयतलें आहलें हांव कोणाचें तोंड पळयतलें आहलें म्हणून हांव कितें म्हणटा इतलीच म्हाजे कडेन रिक्वेस्ट आहा पुलिसां कडेन की हेची तुमी स्ट्रीक एक्शन घेवपाची आनी तांकां कडक सजा दिवपाची की फुडें अशें घडोवंक जायना आनी कोणाच्या बाबतींत